मदीं गंव येयल्या पळय ते आमी प्रत्येक चेक करून घेवंक शकना थंयसर गेल्यानंतर आमी हांगा हाडले जेन्ना कस्टमराक दिवपाक आमी गेले पळय तेन्ना सोडल्यानंतर तितून म्हणजे बरें खावपाचें लायकीचें नाशिल्लें ते काडून कडेन दवरले आनी जेन्ना कस्टमर कोण बिलां मारपाक येता तांकां पयलीं दाखयता अशें अशें आसा बरें आसता तुमी व्हरा चडशे कस्टमर मागीर ते रिजॅक्ट करता घेयना फाटल्या फावटी घेतलेले तेन्ना गो बरें आशिल्लें सगळें बरें आशिल्लें 20 बॅगां हाडलेली आमी तुमी फक्त 4 बॅगां आमकां डॅमेज मदीं मेळ्ळी ती आमी तुमी रिटर्न दिली तांकां आणि ह्या फावटी हे फावट फुलाक 2 बॅगां एमआयआर येतले ते काडून कडेन दवरले आमी सो ह्या कोर्टात जे ना तशी हेंचें कितें आसा बील एकदां मारलें न्ही ह्या म्हयन्याचें बील मारलें फुडल्या म्हयन्याक गंव तुमचे कडेन स्टॉकान उरलो लोकांना पयलीं कमी नॅक्स्ट मंथ मागता पळय ते कमी मागता म्हणून ह्या म्हयन्याच्या फुडल्या म्हयन्याक तेंच्या मशिनाच्या सिस्टमान तशें ना कोण व्हरपाचें उरल्या पळय तशें म्हणजे बरो म्हटल्यार बारीक लोकांचे खातीर अन्याय असो जाला म्हणजे ह्या फावट बरो ना म्हणून समज व्हरो ना गो फुडल्या फावटी बरो येयलो म्हणजे ह्या फावटी त्या फावटी डबल भरपा मेळटा ना हे गंव आसा पळय ते सगळे 100% लोक व्हरता अशें ना अवघेच लोक व्हरता गंव सगळे व्हरना कित्याक तांकां हे गंवाची क्वॉलिटी खबर आसा सगळ्या लोकांक चडशे ते लोक व्हरना तसो थोडे अवघे आतां समज आमचे 100 रेशन कार्ड एपीएल तर आसत तितूंतले 60-70 लोक व्हरता बाकीचे व्हरना पण तांदूळ बरो आसता सादारण म्हणजे लोक व्हरता म्हणजे सादारण आसतलो सामको वायट उरना पण बॅगा रिटर्न दिवची पडना सोसायटीचें नांव कितें म्हटलें सावयवेरे वेकेशन सोसायटी सामकें भितर हें जाल्लें आसा फाटल्या फावटी तशेंच येयल्ले फाटल्या फावटी तशेंच येयल्ले काय म्हणटा बरें आसलें रे एक पावटी सामकें येयलें कितें जालें कीड जाल्या काय कितें जाला काळे पडले काय पडल्या म्हणजे खंय तरी गुदावान दवरिल्ले सारकें तशें उदक बी लागलें तशें न्ही आनी तांदूळ बरें आसा तांदूळ आहा बरें फक्त गंव हें जालें हें जालें सो कोण व्हरना तर सद्या ना कोण व्हरना